घराक उजो लावलो तेजें नांव आसा जगन्नाथ गडेकर। ताजी एक स्मॉलशी झोपडी टायप आशिल्ली आनी ताणें तुळशी कडेन पंटो लायल्लो पेटेर आनी अशें दिसता की पंट्याचो ते उजो आहा पळय तो हटा भितर गेलो मागीर भितर सिलिंडर आशिल्लो जो सिलिंडर लागलो आनी सिलिंडर ब्लास्ट जालो अशें प्रिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कळटा आमकां। फायर ब्रिगेड स्पॉटाचेर येयली आनी तांचो रिपोर्ट आमचो अवेटेड आसा आनी हातूंत इंजर्ड आहा तेजें नांव आहा जगन्नाथ गडेकर। तो 65 इयर्स ओल्ड आनी ताची मिसेस आसा आनी ताची एक चली आसा। सो ताची बायल आनी चली ती आवट ऑफ डेंजर आसा। जगन्नाथ गडेकर हाणें खूब मोठ्या धाडसान आपल्या बायलेक आनी आवयक घरांतल्यान भायर काडली आनी हें करता आसतना ताका इंजरी जाल्यो। आमकां पणजेच्या कंट्रोल रुमांतल्यान 3:35 कॉल येयले। कॉल येयल्या बरोबर आमी सोमतो टर्न आउट केलो आनी पावले रोखडेच पावले जाल्यार थंय उजो पेट्टालो भरपूर तसोच खूब उजो पेटान कमी जाल्लो आनी सगळे जवळ येयले। आमी उदक सोमते मारले तेजेर आनी कंट्रोलान हाडलो। ते सोमतेच मागीर आमी म्हापशा फायर ब्रिगेडीक आपयली। म्हापशाची गाडी येयली, दोनूय गाडये आनी उजो सामको कंट्रोलान हाडलो आनी आमी वयच्या पयलीं तीन मेंबर जळे आसले ते घरांतले तांकां त्या लोकांक पयलींच आमी वयच्या पयलीं घेवन तांकां हॉस्पिटलायज केले। त्या घरांत एक सिलिंडर आसलो एचपीचो तो ब्लास्ट जावन आसलो तो सुद्दां पालवलो आमी वयच्या पयलीं।